What you can tell me, tell the thing. There's no need of introduction, actually. Just one or two sentences you can put. Okay, thank you, Mataji, once again. Maka chance dile bageka. Okay, class सुरू करूया. ताज्यामुळं सकटाले गुरुवर्याला की सगळं नमस्कार सांगून मी गेले प्रार्थना करता. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नामिने नमाचार्यपादाय नित्यकृपप्रदायिने गौरगतदामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः शुभरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशया संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णव श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मथितोऽयं सर्वथा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवां श्रीमद्भागवतं नाम पुराणलोकविश्रुतम् शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणं श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयायस्तु गोसहस्रफलं लभेत् ममोत्सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतै च सुव्रता नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृतासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। You can hear now. ऐकू येतं ना? वही माताजी लायक ऐकत Okay, thank हरे you. Tawli, आता आमगेला दुधा समित्रू ताजे मंथन तवळी अजमुर्थम स्टार्ट केलं असताना परच्या क्लास तू ताजेपासून विवरण सगळं दिलो असतलो तवळा जे पालाळी मंथन म्हणून सांगून मंदरा पर्वताक दवरनु दोन्ही दिक्कान एक दिक्कान असुर आणि अनेक दिक्कान देवतास तळी एक धर्माचे नाजल्यार एक अधर्माचे दोन्हीचे मध्ये तळी एकडे हे सांगितलं म्हट वासुकी एस ए रोप वासुकीक दोरा म्हट दोरनु एक सायडाक असुर आयले आणि एक सायडाक देवतास आयले तळी तांकां अमृत मेळका म्हूण सांगून ताजे पासून सगळं विवरण जाल्लो असतलो तळी आता शुरू करताय त्यांनी देवी देवतास
बल्लाकडे दोर आद्यम देवतास ते अज्जे मुखार तोंडाकडे दोरनु हें करतानी असुर तळी तांका हे बाल दिले म्हूण सांगून बला कಡೆ धरतानी तळी बला कಡೆ तांका दिले म्हूण सांगून तांका वासुकीले तोंडा लगी तांका जाय म्हूण सांगतानी प्रोटेस्ट करून तांका तोंडा कಡೆ दवरताय देवतास बला सायड धरताय वासुकीक आनीक थांगा म्हणताय घंटूक म्हणताय म्हळ्यार घंटूक गंटुक म्हूण सांगत दिसत आमगेले भाशेन तवळी आम्ही आख सगळं ते ताक घंटप सरी सांगत आहे तवळी अंगाई ते मंत्र पर्वता धोरनु मध्यन बेसोन मंत्र पर्वतापासून सगळं आम्ही फिफ्थ कॅन्टोन तू सांगितलं 8 lakhs योजना 8 lakhs योजना म्हळ्यार तुतलेची होड पर्वत तुतलो होड पर्वतू ताका थांग तुकून उबारनु काणू ये ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪಾಲಗೆ ಸಿಲೆಲೆ ದುದ್ದಾ ಸಮುದ್ರ ನಾಲೆ ಪಾಲಾಳಿ म्हूण सांगताय मिल्क ओशन थांगा ओर रबयताय निका हें करताय घंटीताय घंटूक थंय सांगिल्लें मल्टिपल रोल्स कोण कोणाक विष्णू साक्षाल विष्णून कस रोल्स नाजाल्यार कस ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಂದು ಕಳ್ಳೆ म्हणून सांगत आहे ताळी देव आम्ही सांगूचे आता भितर सांगिल्लें एके एके अवतार घेतलोलो महाविष्णू तावळ अंगेमच्यानीक ते कशी कृष्णान कशी अंगा इथे तेग्गाले ब्रह्मा विष्णू नाल्या महेश्वरू अंतू तेग्गांतू ही महाविष्णू नाजाल्यार कृष्ण कशी ऍक्ट करता म्हूण लगीन अंतू सांगत आहे हांगा देवतास आनीक डेमन्स ये असुर ते वासुकीक धरून गंटू शुरू करता थांगाचे विष्णू नाव इति म्हळ्यार कोणाक कळत की सांगिल्लें न्हय लास्ट क्लासान तू महाविष्णू अजित नाव अजित जावनेत अजिता अजिता तळी अजिता म्हूण सांगून देवान नाव थांगा तळी थांगा हेंची ना इथे ते फेलियर म्हणून ना अजिता तळी मुखार येवन फ्रंट पोर्शन वासुकीले पोर्शन थांग धोरनु तनी घंटू वरांबिले तळी ते डेमन्सांनी सौसुना आमकां टेल्स नाका आमकां वासुकील बाल नाका आमकां तोंडाले दिल्या पुरो म्हूण तळी ते एका असुराले नेचर सांगत आहे कशी की एक असुरा म्हूण सांगिल्यार तांगेले ते नेचर नाजाल्यार तांगे ते कॅरेक्टर तो हांगा सांगता केदनाय तांणी ऑपोज करता न्ही असुर नेचर नाजाल्यार असुराले एक स्वभाव तांणी केदनाय ऑपोज करता न्ही म्हूण दाखयताय हांगा ते ऑपोज करना फुडें देवूय ते हसूनच देव आमकां बाल पुरो म्हूण सांगून वासुकीले बल्ला कडेन तांणी शिफ्ट करताय ते दुसेरी घंटीताय दुसेरी घंटून घंटून येता तळी ते मंत्र पर्वत इतू म्हळ्यार अशी घंटीत तशी देंवन वता खालाक ते देंवन वता देंवन वचना फुडें तांकां डिसअपॉइंटमेंट ओड दुःख जाता हें मंत्र पर्वतू खाला देंवन वतावे तवळ आमकां तें अमृत मेळू जमनावे म्हणून एक भय्य तांकां तवळी तांकां पोंदा सपोर्ट ना पोंदाक व्हडलो समुद्र व्हड समुद्र ताजे मेजरमेंट सगळं आमी ते दीस वाचिल्लें तळी तितलो व्हड समुद्र तांतू इट सिंग्स मंत्र पर्वता सायसच कळटा ताज्यागे हितून की व्हडला ओशन मिल्क ओशन
तो मंत्र पर्व तुश तंतु देमता डिसअपॉइंटमेंट इमच्यानी का हें सांगला म्हणट लवची महाविष्णू तांगेलो पूत हें असुर म्हूण सांगिल्यारी कसलें जाल्यारी समोहम सर्वभूतेषु नाजल सगटांतू ही देवाली अंशुत अंश एकेकीन चर्डुवा वायट वटेन वताई एकेकीन चर्डुवा चांग जान वताई सगळं जाता तळी देवाक तशी पार्शियालिटी ना देवाक असुर म्हूण जावो देवता म्हणू जावो कसल पार्शियालिटी ना तळतांनी हें तांगेलें तांगेन तें डेंजर सिच्युएशन नाजाल्यार तांकां तें मनांतू दुख पंपच्यानीक लोची आमगेल कृष्ण ती जाता तें बुद्धिमुटीम चापणा नाजाल्यार तो मंत्र पर्व तू खाल देन चापणा देखून हांगा ताचे पोंदावता पोंदावता एक एक अवतार थंग घेता कुर्मा अवतार तशी कुर्मा अवतार जावन कुर्मा अवतार तवळी ये मंदर पर्वत म्हूण सांगिल्यार शी व्हड पर्वत ताजे पोंदाक राबू काजल्यार ते कुर्मा आसायस केद्दा सुका ते कुर्मा आसायस तुतलेंच तावळी हांगा सांगत इति म्हळ्यार ते कुर्मा आले फट्टीरी तुतलोच 8 miles योजना 8 miles योजनाचे साईस 8 lakh योजना 8 lakh योजना साईस आशिल्लो तो मंदर पर्वतू तुतलो होडू कुर्मा अवतार जावन देव ताजे पोंदार राबता ते राबना फुडे देव सांगता इति म्हळ्यार एक सानची बोड्ड्यांनी आमगेल फाटी खोरपिताय न्हय the scratching he feels very good sensation तर देवालेक पावरच्योय ते कुर्मा अवतार जावन कुर्मा big huge कुर्मा अवतार जावन देव ताजे पोंदा वचना फुडे ते घंटूक हेल्प करता महाविष्णू तर ते घंटीता तो मंदर पर्वत फट्टी अशी खोरपीता म्हणटा स्क्रॅचिंग and it's a very pleasing sensation तळी ते देवान पावर आमकां इमॅजिन करूं जावना देवाल ते पावर इज इनकन्सिवेबल नाजाल्यार आमकां अचिंतनीय कसं की हे नसतिलें म्हणट तळी तुतले दुरंत वीर्यो म्हूण सांगता न्ही इनकन्सिवेबल तुतुले पावर जावन आशिल्लें 8 lakhs mile लायक एक व्हडला आयलंड काणू फाटीर दवरला म्हणट देवाक अशें देवा तशी कांय दिसना जस्ट एक स्मॉल आतां अंतू दिकिले इति अंतू आमी भूलोक वर्णना अंतू दिकिलें एक सनची सोपूर एक हें माथ्यार दवरल्या म्हणट दिसता म्हूण ते कुर्मा माथ्यारी एक सान सासम दवरल्या म्हणट दिसता म्हूण देवा दिसता थांगा ही कुर्मा थांग वचून रबता तें भूलोक वर्णाक पाताळाचे सगटाचे पोंदाक ते भूमंडल खाल येवनतील बगेक थांगा वचून कुर्मा अवतार घेवन रबिला त्या कुर्मा अवताराक सांगत देवा माथ्यारेक मस्टर्ड सीड दवरला म्हणटा तवळी तुतुला लॉ वेट नाजाल्यार तुतुला देवाल एनर्जी नाजाल्यार देवान स्ट्रेंथ म्हळ्यार 100%. दॅट्स वाय ही इज नॉन एज भगवान ते भगवान म्हळ्याल्याचे आनीक ते कुर्मा थांगा वचून राबील देखून हें मंदर पर्वत उंचार वता आद्यम खाल वतालो खाल वतना थांगा कुर्मा वचून रबता तेंच्यान ह्यो मंदर पर्वत स्लोली इट रेसीस अप तावळी महाविष्णू इति करता बाहू सहस्र बाहू जावन ते मंदरा उंचार वचून बेसता तळी तशी
महाविष्णू enters म्हणून सांगत आहे महाविष्णू ये असुरांबिते as a quality of passion the quality asura quality ka devalij quality देवाले पावर ತಂದು ಬಿತ್ತಿರ್ವತ್ತ ಅನಿಕ तमोगुण नालरी देवता साले बॉडी मता इति कशी सात्व गुण जानवता आणि का अंगेला सॉरी डेमन साले बॉडी मता रजो गुण जान आणि का वासुकील बॉडी मता तमो गुण जान ता तेग्गांगे एनर्जी दिता नालरी तेग्गांगे इतें स्ट्रेंथ दिता एम्पावरमेंट तेग्गांगे एम्पावरमेंट दिता महाविष्णू ते एक सिच्युएशन दोर तनी टायर्ड जाताई म्हूण सांगताय तनी टायरसम ये सभा सिंपल न्ही आता ये वासुकीले बॉडी शी झरता ये अंतू मंथन आवळरी ते धोळ मंतवळी वासुकीन सायसचोय वासुकीके धोड असतलो मंत्र पर्वताक 2-3 राउंड अशी गुंडा अंत तका मंदिताई आणि तक धोर्नु गंटीताई ते घंटचे ಒಳ್ಳೆ तगेल बॉडी तग दुखता तगे ये तेदकुनु महाविष्णु तजे बॉडी मता तमो गुण जन तका तगेने to encourage them and increase their strength तळी तांगा strength जमचागम so फगडे त ग्रेट एफर्ट घालताय ग्रेट एफर्ट घालू गंटीताय हंग सांगताय तिमलारी उंचारी सहस्रबाहु बिलो कूर्म कूर्म जावन बेसता मागिरी देवतास सत्वगुण दाखयताई डेमन्स रजोगुण दाखयताई आनीक वासुकी तमोगुण दाखयताई आणि मंत्र पर्वताके पावर दिता इट्स स्टडीनेस देव सगळ्यांची तेन्ना सांगिने देवाक मल्टिपल रोल मेळतंगा आणि मल्टिपल रोल तवळ जायना पडे वासुगी तोंडान तुगुनु फायर येता वासुगी तोंडान तुगुनु उज्जो तगेल पावर तुतलेंची तगेल मत्याक ये सांगिले म्हणट 1000 हेड्स सहस्र तगेले ये सांगिले म्हणट वासुकी के सासु हेड्स 1000 तवळी तुतलेंची तुतुगुन तगेने तगेल वीर्यं नाजले तगेल स्ट्रेंथ तुतुकुनु तगेल तोंडान तुकुनु नाजलारी जशी उज्जो भायर येवनु ते उज्जा पावर जावनु ये देवी देवताचे तोंड सग कळेंजता तंगेने तन्नी टायर्ड तंगेन ड्रेस सग काळंजता मागीर ते उज्जान अंगेला इते आचेरी भूलोकाचेरी आशिल्लेले वृक्षलतादी नाजाल्यार बाकी सगळं जीव जाल तांचे सगळं तगे ते चुडाचे नाल्यार तेजे ते हुंसाणीचे पावर असं न्हय ते कारण देखून ताका तांणी चड ते टायर्ड म्हूण मात्र न्ही तांकां ते धोर दे कॅनॉट विथस्टँड तांकां धोर बुजेन तवळी तांणी टायर्ड जाताय तवळी ते देवूच विष्णूच वचून ये समुद्रा उद्दा काणू पावस घालता समुद्रा ते ते इत ते समुद्राचे वेव्स नाजाल्यार ते अंतू एजिटेट जावनु समुद्राचे तुगुनु ये येता तळी आनीक देव वचून अजिता म्हूण सांगून तो अंतू देवताचे मुखारूच रबता ताजे विवरण दिल्लें सांगा लॉर्ड एपियर्ड कशी एका काळेची मळबा म्हणटच पावसाचे नाजाल्यार ते पावस पडचे वेळार कशी आमकां एक ग्रेइश ब्लॅक तशीच एक ब्लॅक क्लाउड सरी देव थांगा आयलो आनीक विता कशी पितांबर
येलो पितांबर घालून आयलो आनीक कर्ण शायनिंग कर इयरिंग्स शायनिंग अँड लायटनिंग मागीर तांगेल केस अशी हलत आसता न्हय हलत आसता केसू तागेला शोल्डरार अशी कर्ली हेयर ते कर्ली हेयर अशी गुनू आसा तागेल शोल्डरारी मागीर ही वोर garland of flowers मागीर रेड दोळे तांबडे दोळे सगळे जावन ते आमी देवाले वर्णनाच्या मुहूर्तम सांगिल्लें आसा तशीची हांगा मागीर चड हें सांगिल्लें म्हणटा ही लुक्स होल्ड ऑफ he took hold of Vasuki and he began the churning the ocean using Mandara as a churn road. आम्ही चर्न रोड म्हणून सांगूचे म्हणटात आम्ही गंटूक एक बड्डो धरताय बड्डो धरून अशी गंटीताय तशीची मंदर पर्वताक धर तळी ते देवान ते वासुकीक धरना पडे ताक एक पावर येता ते वासुकी लगीन हें सांगिल्लें म्हणटा देवाल हात लगना पडे ताका एक पावर येता ही एपियर्ड लायक ए ब्युटिफूल माउंटेन ऑफ सॅफायर इंद्रनील जावन तावळी थांग मागीर येता हें उतलें चर्णींग नाजाल्यार उतलें घंटी ना पडे हें मिल्क ओशन सगळेंची आमी हें सुनामी सगळें म्हूण सांगूचें सान एक पोर्शन आमी सान म्हळ्यार मायन्यूट हें एक्चुली तें सगळेंच एजिटेट जावना जाल्यार तो समुद्र सगळोच गंटून 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 आतां यू कॅन इमॅजीन आमी ताक घंटी ना पडे तें ताक कशी तांतू पोवन अशी हें जावन येता उंचारी फेणू 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 सगळें जावन पोंदा तुकून आसलेली लोणी उंचार येता तशीच हें तें समुद्र दुद्धा समुद्र अशी घंटी ना पडे ते पोंदातकून आशिल्लेली जीव जालो नाल्यार व्हडले व्हडले शार्क वेल नाजाल्यार उतुलकीची मासळ्यो तांचे सगळे उंच येता तांकां सगळं क्रोकोडायल सिसरी तांकां इतर कूट आसले सगळें उंच येता मात्र न्ही ते तांतू तुकून एका व्हड विश तें हलाहल विश म्हूण सांगताय हे सगळं स्टोरी आमकां फुडें आमगेले आळान सगळं सांगून दिलें आसा न्हय तळी पण हलाहल फुडें अम्मा मारस सांगता न्ही देवडा तोंडान तुगेन विश येता म्हूण ते एक्चुअली तांकां तें सांगू कळना ती नाजाल्यार तशी सांगता की वासुकी तोंडान तुगेन विश देमता म्हूण सांगता न्ही बट here in Bhagavatam it says clearly that उदकांतकूनच नाजाल्यार ते दुधा समुद्रांतकूनच ते पोंदातकून सगळं विश भायर येता हलाहल विश कठोर विश नाजाल्यार इतलेंच ताचें पावर उतुलकीची तांतुले जीवजाल नाजाल्यार तांतुलें हें सगळें लासून वतना तितलेंच पावर आशिल्लें हलाहल विश हें तावळी देवा कळटा आमगे विष्णू हें आख्ख कळटा हें विश कोण आतां देवाक कळना तिन कांय ना देवान नाजाल्यार भगवंतान एक सेकंड भितर हें पॉयसन सगळें इवापरेट करूंक नाजाल्यार डिसएपियर करूंक देवाक कळटा बट थांगा देव देवाल डिवोटी सांग प्रेस करूंक नाजाल्यार देवाल डिवोटी सांग ग्लोरिफाय तांकां एक जय जयकार करूंक एक चान्स दिता कोण की देवाले व्हड डिवोटीस वैष्णवानां यथा शंभू आमी भागवतान सांग लास्ट सांगताय पुराणानां इदं तथा भागवतां तुलें श्लोक तळी वैष्णवान उतुलकी व्हडलो वैष्णव त शंभू म्हूण सांगता तळी हंग सांगता आयत म्हळ्यार हे शंभू नंतना नाजाल्यार हे महादेवाक नंतना हे विश कलेक्ट करूं वस्तू ना नाजाल्यार देवा कलेक्ट कोरयात बट
He is giving a chance to his own devotees. His own devotees. Thoroughly, they wait kono. Yoke tembesala Bhavani kutantu कैलास अर्थस भवानी कुटां कैलास अर्थस ताळी सगळ देवी देवतास थंग वचून ताचेला वचून मागीताय तुणारी हंग कोणकी ग्रेट ऑस्टिरिटी नाजलरी कोणकी देवा प्रसन्न देवाक प्रसन्न करताई तांक देवू ग्लोरिफाय करता म्हूण सांगता हेंगा ताळी हंग एक शॉर्ट जावन सांगता तुमणारी Shiva actually destroyer. Vishnu is a protector. Tawali Brahma creator. Yan sagga sujalari thanga Deva in position ite nale Vishnu in position ite monanga sanayaka short paragraph purportans sangata itimalari Vishnu acts through Lord Shiva. Lord Shiva tayen sagga karta mon kon misunderstand kuru panadikuno anga purport sangata Lord Vishnu acts through Lord Shiva in the creation of material world. या भौतिक लोकात देवा का विष्णु का भौतिक लोक विजन कसन connection na. Whenever he wants to create a material world, immediately he acts as a Lord Shiva. Tashiji creates as a Brahma. Brahma che tawli tinni antu. Brahma, Vishnu, Maheshwar. Tinni antu lana devu ayyan kortolo. Tawli anga Vishnu acts through Lord Shiva in the creation of material world. Lord Shiva acts on behalf of Lord Vishnu. Tawli Lord Vishnu le stanari te korka jalan te act kon karta Lord Shiva. Tawli Krishna says in Bhagavad Gita, he is the father of all jivas. Aham bija pradakpita. Tawli tedkuno amim mananguriyat Lord Vishnu nazalari Lord Shiva. Tenkarita kona aham bija. No, so Devalichi Shakti Nazal Devalich Bijanta. The Vishnu is always unattached. Kasala, he is above all the material activities. But Kedanai Jalari, ek material activities to be done, then he is acting through Lord Shiva. Tali, Ami, yen karta edikuno. We misunderstand Korupana. Lord Shiva is the great personality. Of course, he is the supreme Vaishnav. But Anga, Lord Vishnu chi, ye Shiva le Mukkarbe sunada through Shiva, Lord Vishnu acts. Through Shiva. Lord Shiva, therefore worship on the level of Lord Vishnu. When Lord Vishnu is untouched by external energy, he is the Lord Vishnu. When he is unattached, untouched. Tali, Tedukunu, Anga, Devi Devata Vachunu, Lord Shiva le Payam Padta. Ho, Makeka, Amka, Saktanke, Antutukun, Hala Hala, Vishamun Sangalari, Tutulenchi, Ghor Vish. Tali, Tantu Tukuno, Tanka, Wanchu Amka Rakshadi Nazala Amka Wancho Yankorka Munsanguno Mahadeva Leguchun Yankarta. Ye prayers Chaila Jalari just as we pray to Lord Vishnu. Ye prayers Dikil Jalari Ami Lord Vishnu ka kashi pray karta same words Nazala same Tali Konaye Dikono Lord Shiva and Lord Krishna is in the same plane Munle Kupana. Yeah, through Lord Shiva, Vishnu acts. Tedkunta Anga
select prayers, select prayers. Dilya, please save us from this fiery poison, O Mahadev, O super soul of all jivas, and cause their prosperity. We have come for your shelter. You are the cause of bondage and liberation of the universe because you are its ruler. Universe ruler कोण म्हणून कसं कळता नव्हे त्यावेळी अंगा Tani Sangarabada, you are the cause of bondage. You are the liberation of the universe because you are its ruler. Intelligent people worship you. The Guru who mitigates distresses. Prapannarthi Haram. Anga tini gunavatar etta. Gunavatar. Kanche Brahma Vishnu Maheshwara. Devala tini gunavatar. ये तिन्ही अंगा explain करता है. You are self-effulgent and supreme. You assume the name. You assume the names Brahma, Vishnu, Maheshwara when you act in creation, maintenance, and annihilation of the material world. That's why I'm saying Mahavishnu material creation he acts through Shiva. Thirdly, this prayer is actually offered to Lord Vishnu. Thirdly, the Purusha who in his incarnation, the three Gunavatar. Assume the name Brahma, Vishnu, Maheshwar. Tenta anga. Thirdly, misunderstanding chapana. Tedukunam sangin mun matra. Magiri, you are the cause of all causes. Amikona ki sangata. Ishwara Paramakrishna Sarvakarana Karanam Brahma Brahmastutintu Antu Brahma Samhita Antu Sangata Ishwara Paramakrishna Sachitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam Angaite Shichi Prayer Sangatai Lord Shiva Alagi. You are the cause of all the causes, the self-effulgent, inconceivable, अचिंतनीयम ये महाविष्णु उपसून सांगत आहे अचिंतनीयम नाजलरी इनकन्सिवेबल अंगा अगेले तिथे कूर्मावतार लगी सांगत आहे कूर्मावतारेम चानिक तगेले कॉल टितदी अचिंतनीयम impersonal Brahman, the effulgence rays of Parabrahman, Devale, Bharchite, light, Najalari, Parabrahman. You manifest various energies in the cosmos. This is a description of Lord Vishnu. Tautamima Nangorka. Lord Vishnu ne description again it acts through Lord Shiva. Okay. Thirdly, Lord, he is the original cause of Vedas. Shabda Yoni mun sangten hanga. Material creation, life force, senses, 5 elements, 3 modes, Mahatattva, Mahatattva sagami antu globan shikilend nama te whole bhulokache varnane vale Mahatattva. Then it relates with Mahavishnu. Thirdly, Lord Shiva as total of everything in the universe. Thanga again. Then anga Devatasa and a limitation lagenam gamana ankorka anga. Tangele Deva ka Kashimana angartai nala Mahavishnu ka Kashimana angartai malane ek limitation tanga Devatasa. Talte lagena mimana ankorka. Te Devale Anga Nazalari Mahavish Agela Shiva ka tani Lord Shiva ka tani sagga tangel dehache eke anga kai tani eke description dittai Tondamalari Ujjo feet malari Bhumi Magiri tangele time moments mala time years mala direction Jiba malari Varuna, Nalari naval mala sky. Ye kekutachi the description dilena sanga. Thali impersonal yen sangila matter. Even devale
तिनी दोळ त्रिकर्ण म्हणून सांगितलं 3 मोड्स म्हणून सांगून हांगा एक्सप्लेन करताय. मागीर impersonal Brahman effulgence which is transcendental to material modes is beyond the understanding of even Brahma, Vishnu, Indra. तांकां सरी ते मनान जायना म्हणून सांगता. तळी उतलेची देवाला पसून नाजाल्यार महा हे शिवा पसूनूच आनी डिस्क्रिप्शन दिता एक्चुअली इट directly it goes to Mahavishnu. Destroying the poison is nothing for you. Why? Mahavishnu ga najalari konaki. Tanka order nahi na me. Maha utlenchi ite sanastan thukunu devana kornatilai te yes ve lilasas ve. Tali utile poison सगळं थांगा इल्यांजलरी नाजलन ते कलेक्ट करून नाले डिस्ट्रॉय करू काय साक्षात कृष्णाक होड येना कसले बुद्धिमुट जाओ कसल येना but he wants to praise his devotees ತಂಗೆಲ್ಲ devotees ನಾವ होड जावं का म्हळाने एस्पेशली वैष्णवानाम यथाशंभू म्हळाने तळी तांकां ते डिवोटीसांक कशी प्रेज करता म्हणून देव एक चान्स दिता. तशी यू आर नॉट इजिली अंडरस्टूड कोणाक तुमका मनान जायनाक ते सांगता मागीर तवळी हे सगळं जाल्यार कैलासायत नडन जाता कैलासायत प्रेय सगळं जाता तळी हांगा कोण आसा म्हळ्यार भवानी आसा बायलेले नेमकी हे भवानी हांव वच्चातवे हांव वत्तवे हांव गेल्ले जाल्यार हांव सगळ्यांक सेव करतलो हांव सगळ्यांक रक्ष दितलो हांव वत्तवे हांव वचून येतवे असं म्हूण गीता बायलेले गी हे एका मास्ट्राल ड्युटी तर म्हूण ते हो भवानी just see how all they have been placed in danger. एका क्रिएशन एनिलेशन सगळं म्हणून सांगूचे मास्टर ताजे तांगे ड्युटी तर ते तांगेले जनांक नाजाल्यार लोकांक रक्ष दिवंक म्हणलेली ते देखून म्हाका वच्चात वे म्हणून गीता तळी devotees even at his risk own their temporary lives try to save others. तेंता एक वैष्णव क्वालिटी तांगे लाईफ डेंजर घाल नाल्यार तांगे लाईफची एक डेंजरस सिच्युएशन तुले हलाहल विश म्हणाने तुतलेची विश येता तळी ताक तें दवर न्हू हे सांगला म्हणटा ते कलेक्ट कर न्हू बाकीसले सगळं डिवोटीसांक देवाले चेडुवांक रक्ष दिवंक म्हळ्याने एक लीडर आले नाजाल्यार एक मास्टर ड्युटी तर म्हूण सांगत परदुःख दुःखी ही इज एक्चुअली परदुःख दुःखी एक वैष्णव क्वालिटी ताजे मुर्थमे आम्ही सांगिल्लें आसा he is a paradukha dukhi. A Vaishnava is unhappy to see conditioned souls unhappy. Tenth, tali tuttule te samsara sagarantu nazalari ami uttungi trouble uttulantu asajalari actual Vaishnava quality म्हणून वेगळ्या वैष्णवांक ते सहन शक्ती असून ना तांकां वचून ओगी हेल्प कोरया म्हणून दिसताना so here Lord Vishnu is pleased संतोष जालो व्हड संतोष जालो कितें म्हळ्यार सगळ्या जिवांक रक्ष दिवच्याक महादेव मुखार आयलो विष्णूक व्हड संतोष जाता व्हड प्रीती जाता तळी लॉर्ड विष्णू हे सांगिल्लें म्हणटा शिवा ईश्वरू हे सगळं भवानीला सांगून तागेली ते कॅपासिटी कल्पना मेळटा भवानी म्हळ्यार अम्मा आवसूत हे लोकाची सृष्टीची आवसूत ती सांगतली ओके तुमी वचून तांकां रक्ष दियाई आमगेल चेडूं जाता न्ही तांकां रक्ष दिवया समून सांगून लॉर्ड शिवा compassionately took the whole quantity of poison into his palm and drank it. तशी एक नाव मेळ्ळें शिवाक नीलकंठ
नीलकंठू गोमटेरी एका बोरो सिरी येता तळी हे सांगेल म्हणटा हे युनिवर्सला ह्यूज एरिया श्वेत द्वीपाचेरी नाजाल्यार हे इथे ते मिल्क ओशन तू आयल्याने हला हला विष म्हण सांगिला री ह्यूज क्वांटिटी थोडते शिवान साईस केद्दस्ताने शिवाल गोमट केद्दस्तलो थोडते तुतले क्वांटिटी Shiva drank, and it's a ornament सरी नीलकंठा म्हणून एक नाव येईन शिवाक ते great persons almost always accept voluntary suffering ना ते ते त्यांचं सांगितलंय का वैष्णव क्वालिटी सबान ते सांगत आहे वैष्णवानाम यथा शंभू म्हणते again and again it reminds that quality वैष्णवानाम यथा शंभू म्हणाने ते श्लोक this is suffering because of the misery of people in general. This is considered the highest method of worshipping the Supreme Lord, who is present in everyone's heart. सगळं जीवांतू आसलेले ते इथे सुप्रीम पर्सनालिटी नाजाल्यार तो आमगेलो भगवंतू तगे सर्वीस ते तक्क दिमचे सर्वीस तळी ते महादेवान ते सगळं पिवनो कंप्लीट आलांक रक्ष दिले ते दिवनो ते लॉर्ड शिवाक सगळे अप्रिशिएट करताय भवानी ब्रह्मा लॉर्ड विष्णू सगळे हे करताय अप्रिशिएट करताय हांगा पडलेले ते देवाले हातान दुखून पडलेले एक दोनी ड्रॉप्स हाला पडलेले आमगेलो कोण काडता कोब्रा नाजाल्यार व्हडलो स्वरूप तोवय तांकां सर्वीस करता इतू म्हळ्यार ते एक ड्रॉप सरी भुमीर पडले जाल्यार ते भूमी सगळें उजो लागतले तुतुलें हलाहल म्हणून सांगलें तुतलें पॉयसन तवळी एक्चुअली बिच्चू सांगत आहे स्कॉर्पियन बिच्चू म्हणून सांग बिच्चू नाल्यार बिच्चू तांणी स्कॉर्पियनिक कोब्रा तें पित्ताई तळ तांणी तांतू भाग घेताय सर्विसांतू तांकां मी आतां यो कोब्रा म्हणून सांगिल्यार विश आसलो दी ओडतस म्हणून मारताय बट एक्चुअली दे आर helping us from or they are saving the earth najalar even small drops सरी भूमीक नाश जातलो तुतलेची तशी व्हडले एक इथे एक वैष्णव सुप्रीम वैष्णवान केलेलें व्हड सेवत हें देवाले विष पिल्लेलें नाजाल्यार देवाक एक देवाल सर्वीस तूं महादेव कशी एक्ट करता म्हळेलें हांगा सांगत आहे म्हळ्यार सुप्रीम लॉर्ड ही गिव्स मोर क्रेडिट टू हिज डिवोटीज ते आमी मनाक कोरपा जाल्यार सुप्रीम लॉर्ड who gives more credit to his devotees than he takes for himself. तेंता हांव सांगिल्लें आतां देवाक एक क्षण नाका विश सगळं एब्सॉर्ब करूंक नाजाल्यार हें भुंयचे उतलकी भारू देव हें करता नाश करता तवळी हें सनेक हलाहल विश म्हणून सांगिल्यार देवा एक क्षण भितरी एब्सॉर्ब करुयात बट देव कितें करता देवाल डिवोटीसांक क्रेडीट ताजें क्रेडीट नाजाल्यार ताजें व्हड हें दिता वॅल्यू दिमच्याक तशी that Lord Shiva will be glorified and by glorification of a great devotee Lord Vishnu or Lord Krishna is becoming happy, more happy. तशी तावळी तुत्तुले कंपॅशनेट देव तांगेले डिवोटीसाचेरी तें तांकां बरयलें benevolent persons voluntarily accept tremendous suffering to save people in general from miseries and this is for शिवान वेगळालें suffering उत्तुलकी suffering जाल्लें
तें सगळं एका वैष्णव क्वालिटी the quality of a lordship ते हांगा explain करता. It's a wonderful story. तावली हांगा आयचे क्लास हांगा यें जाता तुमकां कोणाकय इतें आसा जाल्यार I will try to explain. म्हाका कळची म्हणटा हांव एक्सप्लेन करता हांगा एक श्लोक हांव सांगता मस्त हांव सांगिने निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानामिदं तथा भागवताचे क्वालिटी तर संगती तें just as a Ganga is the greatest of all rivers. ये सगळं Ganga is the मी गंगा पासून सगळं वाचून जाल्लें गंगा खतें तुकून येता म्हूण सांगू सगळं जाल्लें so it's a river सांतू she is the greatest. Ganga is the greatest and Lord Achyuta is the supreme among the deities. तशीच Lord Shambhu Shiva the greatest of all Vaishnavas. So Srimad Bhagavatam is the greatest of all Puranas. ये पुराणाचे ये भागवताचे ते क्वालिटी नाजाल्यार ताजे विवरणाचे अंतुत ये सांगता तेन्ना वैष्णवाना यथा शंभू सगळं वैष्णवांतूय नाजाल्यार सगळं अंतूय ऑल द वैष्णवास अंतू महादेव लॉर्ड परमेश्वरा जाल्यार लॉर्ड ईश्वरा सांगताय ते देखून आयचे इतें सेशन तुमकां इतें हांव चुकी सांगिल्ली आसा जाल्यार प्लीज फॉरगिव मी. Last week I had a great chance to get association with आमगेले His Highness Bhakti विज्ञान गोस्वामी महाराजा कुटांतू आमगेले घरकडे येवसिल्लेले ताळ 1 week आमी इतले म्हळ्यार into service देवान आमकां हेका दिल्लें हेका चान्स तावळी तांकां ते संन्यासवर्यांक हेका सर्वीस करूंकय मागीर तांगेले असोसिएशनांतू आमकां भाग घेवच्याकय आमकां हेका चान्स मेळ्ळा आमगे थंय हांगा आतां स्टे आशिल्लें तें सर्वीस हांव तुमचे लागीं एक शेअर करता संतोश आशिल्लो आमकां मस्त खुशी जाली देवा अशी एक चान्स दिले 6 days with a full ते देखून हांव लास्ट क्लास म्हाका काडूं जालें ना तावळे आयचें म्हाका तुतलें कॉन्सन्ट्रेट करूं जालें ना जाल्यार हांव इतें हेका चूक जाले आसा जाल्यार म्हज्या क्षमा आमकां तुमी सकताय. ओके हरे कृष्णा माझ्या हरे कृष्णा कल्पतरुभ्यः कृपा सत्तान भवनेभ्यो हरे